हॅलो फ्रेंड, शंकर भोवजी आमच्या गोंया खातीर मुर्मुगांव आणि वास्कोच्या लोकांक दोन प्रॉब्लम आहा. एक कोळशाचे आणि एक हे डस्ट पोल्युशन. हे डस्ट पोल्युशन जे पोर्टाच्या थ्रू जाता न्हू, हे डेली आमचे टू व्हिलरवाले जे आहात न्हू ते डेली ही डस्ट ब्रीथ करतात आणि हे पॉलिटिशियन आमचे कितें करूं म्हटलें तें आमकां खबर ना. MPT कडेन एक आतां क्लिनींग मशीन आहा, कळ्ळें तुका कितें तें खंय तेंच्यांनी भाड्याक घातला तें आमकां खबर ना, पूण क्लीन कांय जायना. आणि हेंच्या अथॉरिटीजांक जर विचारीत हे सांगतात डेली क्लीन करता म्हणून. डेली क्लीन करता ही डस्ट खंयची? ही डस्ट आतां डेली कोण ट्रॅव्हल करता तेंच्यांनी हे ब्रीथ करपाची. कपडे धवो शर्ट घालून येयलो तांबडो जाता मरे, आणि ही डस्ट आमी ब्रीथ करपाची. आणि तुमच्या हांगासर 16 टायराचे 20 टायराचे गाडये चलता आणि तेतून ती आनीक डस्ट उगता. कितें रे, हेचेर दखल मुर्मुगांव म्युन्सिपाल्टीन घेवपाक जाय. कन्सर्न कोण MLA आहा तेणी घेवपाक जाय, कोण कावन्सिलर आहा तेणी घेवपाक जाय. तेणी सांगपाक जाय अथॉरिटीक की बाई डस्ट जी जाता हे डस्टान आमच्या लोकांक त्रास जाता म्हणून. ऑलरेडी नाका जाल्ली दुयेंसां जालेली ह्या कोळशा खातीर आणि तेतून ही डस्ट सोंसपाची तुमची. तुमचे कडेन जर ही डस्ट कंट्रोल जायना न्हू, पोर्ट बंद करा. तो आमकां पोर्ट नाका, पोर्ट बंद करा. कितें नाका जाल्यार हॅजार्डस प्रॉडक्ट सगळे हँडल करून आमच्या गोंयच्या लोकांक फोंडान घालूंक म्हटल्यार तुम्ही. पर्यावरण नश्ट केला एका वाटेन आणि आतां डेली आमी डस्ट ब्रीथ करपाची. सांजचो गेला का घरा कडेन तांबडी दरकाळा भायर सरतात. कितें रे, नाक जॅम जाता. लोकांक थंडी येता हे डस्टा खातीर. तुमकां कोणाक पडोवंक ना, पडला फक्त हें मेळ्ळें, पोटां भरली तुमची. ही डस्टाचेर हें करा, कंट्रोल करा. तें मशीन भाड्याक लायला न्हू थंयसर, ते हाडा आनी क्लीन करा हांगासर.